गोड फामाद आसोलना वेली कुंकोलिंग असताना या तिनूय गांवच्या लोकांचो तो एक वोट दोनया घालतू तांचेर कुरपेचें बेसांव तशेंच आसोलना या गांवची हांव एक दूत त्या गांवची तुमकां खबर सांगता म्हज्या पायचें नांव सांगता रुदोल्फ डायस तियात्राचो कोंत्रादूर तसो थारवोटी मान जोडलो हो मायचे तियात्र जेन्ना गोंया येताले ताचो एक एक तियात्र ताणें गांवांत हाडलो आसोलना क्रिस्रेयाचेर नदर मारा हो क्रिस्रेयाचो पुतलो सगळ्यावन मोडलो आसोलना गांव आयज आख्ख्या गोंयान पोळ जळटा मागीर सायबिणीचो आशिर्वाद पडलो बेंजामिन डी सिल्वा फुटबॉल खेळगडी तसोच बरो रेफ्री म्हूण नांव ताणें जोडलें पूण ताणें आयज गांवचें बरेपण चिंतून जिविताचें बरें पावल मारलें फुडलें आयज गांवचो आमदार म्हूण बरो वावर करून आसोलना गांवचें नांव वयर ताणें काडलें मारती सायबिणीचें बेसांव ताचेर पडोन ताणी काम करूं काचें वन व्हडलें हिंदू मुस्लीम तशेंच क्रिस्तांव आमी एकवटान भोंवताना तोतूंच येवन पडलें तशेंच आसोलना गांवांत फामाद दोतोर दुयेंतींक पुरा कोतात जावं घरे भोंवताले फकत आसोलना गांवांत दोन पावसान पुतात ते सिमितेरी कासार नोले आसोलना गांवचें नांव वयर ताणें काडलां सेल्वी केनी फजोडी मितानी सेबी पालकाचें काम करून नांव ताणें हाडलां आली कोरुया आनी नॉर्मन फेर्नांदीस ताणी पालकाचेर बरें नांव जोडलां हांवें कोंकणी पालका बरो वावर केला पूण पोटाक लागून जर्मनाक रावचें पडलां साबार वर्सां हांवें बरो वावर करून बेश्टू बेडे व्हड घेतला हांव उगडास कोत्ता कोंकणीच्या मोगाक लागून हांव गोंया येवून विसीडी तियात्र दाखोवन जिवित